मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? हांगासर करता ब्रेकफास्ट सकाळी. आयज आसा इडली करता आनी एका लायता हांव तूप नाल्यार घी. तूप म्हणजे घी आनी तुमी ऑयल बीन तुमी लावूं शकता. आनी इडली रेसिपी हांवें ऑलरेडी तुमकां शेअर केल्लें आसा. ओके, सो दवरता बेगीन बरें घेतलें की आमच्या आयदन न्ही मातशें चड डीप ना, ताका लागून. नाल्यार आमी न्ही वाटी बी आसता पळय तेतून दवरतात इडली केन्नाय. तर आयज म्हटलें हेतूनच करया म्हटलें. आतां स्टीम करता. दाप तो सदांच ब्रेकफास्टाक कितें करपाचें टेंशन आसता. तो म्हटलें इडली बॅटर केलें न्ही, एक 2-3 दीस तरी करून खाल्यार कांय ना. आयज एकदां, फाल्यां परत एकदां. सो ताका लागून. आनी कितें जाता, जेन्नाय ब्रेकफास्टाक आमगे हें आसता उपीट नाजाल्यार पोहा, तितून कितें जाता बऱ्याक रोखडें भूक लागता. तो म्हटलें हे चपाती बीन करता आमगे, पण पोहा बीन खावून न्ही सामकी भूक लागता. आनी ते मेडिसीन म्हणजे 2 मेडिसीन आयिल्ले मोठे मोठे. ताका मातशें हेवी जाय, म्हणजे हेवी ब्रेकफास्ट जाय. सो म्हटलें अशें इडली बीन बॅटर केलें न्ही, इडली जावं पोळे, एक 2-3 दीस करून खावपाक कांय प्रॉब्लेम ना फ्रिजीन दवरलें. सो इडली दवरला आनी चटणी केला. चटणी कसली गे? ग्रीन चटणी करता केन्ना केन्ना, आमगे वायट चटणी करता. काल केल्लें इडली बॅटर, सो काल केल्लें मम्मीन ग्रीन चटणी आनी आयज केला पळय वायट चटणी. ओके, सो हांव करता ब्रेकफास्ट. शिव न्हांवपाक गेला. तो न्ही उठल्या बरोबर न्ही पयलीं न्हांवपाक वयता. हें पळय, तो ब्रेकफास्ट पयलीं करना. तो न्हाता, पुजा करता देवाचें, मागीर तो ब्रेकफास्ट करता. तुमकां हांव मागीर ती उठोवना अजून. ही चटणी कसली गे? ही म्हाका लायक चटणी. पुटाणे बी घालून करता. शेंगदाणे न्ही गे? हां, शेंगदाणे घालना, पुटाणे घालून करता. हें बरें जाता हें खावपाक. हेका तडका बिडका मारप ना, फण्ण बिण्ण बी कांय मारप ना हेका. जाय जाल्यार मारूं शकता, पण गरज नाही, इतलें बरें जाता. ओके, चला हांव ब्रेकफास्ट करता, मागीर मेळटा तुमकां. सो हें पळय जाल्लें आसा, काडून घेता. गरम आहा आवयस. आनी एक न्ही अशें वाटीन घातला. अशें वाटीन घालून करूंक जाता, बरें जाता. सो हांगासर इडली रेडी. हेका चटणी नाका न्हू रे? कितें आवडटा तुका? जॅम. चटणी नाका. आनी 2 इडली पुरो? मागीर भूक लागला म्हणनाका. आं, चटणी तीख ना काय ना, सामकें चेपें केला चटणी आनी टेस्टी केला चटणी. वायट चटणी आईन केला. नाका. सो आतां आमी भायर सरला वचपाक. एक काम आमचें पेंडींग उरलेलें. शिव तुमकां मेळोंक ना न्ही? हाय म्हणून हय, एक काम आमचें पेंडींग उरलेलें. तुमकां हांवें सांगलेलें दिसता फाटीं हांवें. सो आमचें न्ही प्लॅन आसलेलें, ऋतिकाचें एग्जाम जालें की आमी तें करया म्हणून. सांगता तुमकां मागीर कितें तें. मागीर हेजें एग्जाम स्टार्ट जालें. हां, उरली आमची सुरूच. म्हाका टेंशन जाल्या पुरो हें, कित्याक 8 मंथ लागला न्ही. सो रावली आमी, रावली म्हटल्यार आयज टायम मेळ्ळो ताका वचून मातशें इन्क्वायरी करता आमी. सो आमचें अशें प्लॅन आसा की मॅटर्निटी फोटोशूट करपाक. सो ऋतिका टायमार हांवें करूंक ना. सो आनी दीस टायम हें शिवाचें प्लॅन. तेज्या मनान खूब हें आसा की मॅटर्निटी फोटोशूट करया. म्हाका इतलें हें नासलेलें, इंट्रस्ट नासलेलें. तो म्हणपा लागलो चल करया आमी, चल ऋतिका टायमार करूंक ना न्ही, सो आतां तरी करया म्हणपा लागलो. पण करया म्हटल्यार हेका टायम तरी खंय आसा. आतां वचोंक जाय, कपडे पळोवंक जाय. आतां आमी वयता ताका लागूनच वयता कपडे पळोवपाक. सो कपडे म्हाका ऑलरेडी आमी चूज केला कपडे. सो आतां वचून म्हाका ते पळोवंक जाय, घालून पळोवंक जाय, फिटींग बिटींग कितें आहा तें आयजच्या आयज करूंक जाय कशें करून. सो आनी कोण आमचो कॅमेरामॅन आहा पळय फोटोशूट करता तो मातसो बिजी आहा. तो केन्ना फ्री जातलो? तो दितलो आमकां एक डेट. त्या डेटीर आमी वचून कशें पयलीं 8 मंथ कंप्लीट जावच्या पयलीं म्हाका हें फोटोशूट करूंक जाय, की मागीर म्हजें धड ना. की ऋतिका टायमार न्ही 8 मंथ कंप्लीट जाल्यो की फर्स्ट विकाक जालें न्ही हांव डिलिव्हरी, फर्स्ट सेकंड विकान जालें हांव बेगिनाच.
कळ्ळें न्ही. सो दिस टायम म्हाका चान्स घेवपा नाका. सो हांवें एका म्हटलें नाका मॅटर्निटी फोटोशूट की तुकाय टायम ना आनी बेश्टी कित्याक गडबड तो पण नाका करुया आमी चल. सो आयज आतां वयता आमी खंय तें रिबांदार. कपडे आमी ऑलरेडी चूज केलेले आसा, फक्त आतां घालून पळोवन फिटींग बिटींग कितें आहा तें करपा ताका लागून वयता आमी. सो आनी एक दीस पळोवन आमी ते फोटोशूट करतले. सो ताका लागून आमी आतां भायर सरला. तर पळोवया कशें कितें जातलें. 2 कपडे चूज केला, पळोवया कशें कितें जाता तें. बरें भशेन जालें पुरो. ओके सो चला भायर सरला. मागीर तुमकां आनी कांय ड्रेस बीन कांय दाखोवचें ना आतां हांव, कित्याक डायरेक्ट तेन्ना दाखयता जेन्ना आमी फोटोशूट करतले पळय तेन्नाच. हें आतां दाखोवन मागीर तुमकां इंट्रस्ट येवचें ना पळोवपाक. सो डायरेक्ट तुमकां मागीर दाखयतलें हांव. सो आतां वयता. ओके चला मागीर मेळटा तुमकां. पावली आमी. गाडी फाटल्यान पार्क केला. पयस आहा तें भितर गाडी वचना अशें दिसता म्हाका. सो रिस्क घेवपा नाका म्हटलें हांगाच पार्क करया. सो जालें आमचें काम. काय अशें म्हाका अल्टर बिल्टर करपाची गरज पडूंक ना, कित्याक ते इलास्टीक कपडो तो म्हणजे एकदां घातले की न्ही ते फिट जाता. सो घालून पयलीं आमी डिझायनूय तोच केला तांच्यानी. बरें केला. ओके सो जेन्ना फोटोशूट आहा पळय एक दीस पयलींच ते कपडे येतले आमकां. सो पळोवन येयले आमी. सो पेमेंट बीन केला. आतां उरला हेंचे कपडे कितें घालपाचे. शिवनाथ आनी तुका सिंपल आसतलें व्हडलेंशें कांय ना. मेन तुजी न्ही, मेन म्हाजे. सो हेंचे मागीर पळोवया केन्ना वचून कितें तांकां पळोवनी. हांव तेंच्या मदीं पडना बापाय चेड्याचे दोगांय पळयतले. ओके सो एक काम जाल्लें आसा. ओके आतां वयता घरा मागीर मेळटा तुमकां. ओके चला पावले आमी वोदोळ घरा. आयले आनी पयलीं पालक भाजी केल्या हांवें. मम्मी सांगलेलें हांवें हांव करता भाजी तूं करनाका म्हणून. सो जस्ट एकूच बंडल आसलेलें पालक आनी म्हाका जाय आसलेलें भजी करपाचें. ते पानां न्ही बरी आसूंक जाय कळ्ळें तुमकां न्ही. भजी करपाक बरें जाता पालकाची भजी. पानां सारकी मोडलेले आसूं म्हटलें भाजी करया म्हटलें एकूच बंडलाचें. सो दाखयता तुमकां. काय रेसिपी बी शूट करूं ना हांवें. जस्ट बेगिना केलें कित्याक टायम जालो न्ही. घरा पावता म्हटल्यार आमकां 1 जाली. सो हें न्ही खूब बरें जाता चपाती वांगडा बीन. चपाती करपाचें प्लॅन आसलेलें आसूं म्हटलें. बेसन मागीर तुजें ग्रीन पीस पालक घालून न्ही भाजी केला हांवें. खूब बरें जाता. सो हें जाल्लें आसा. आनी दाळ केला आई सिंपल दाळ आनी भेंड्याची भाजी केला आईन. हें पळयात. ओके आनी कांय ना. मँगो दवरला उदकान घालून दवरल्यार हीट कमी जाता मँगोचें. ओके जेयता आमी. मागीर तुमकां सांजचें मेळटा. सांजचें वयतलें शिवनाथ तूं मॅक्सा. हय तो बिजी पिक्चर पळोवपाक. मॅक्सान वयतलो सांजचें आमी मॅक्सान वयतलीं कित्याक शिवनाथाक रितुका कपडे घेवंक जाय. ते सिंपल अशें कित्याक परवरी एक न्यू मॅक्स ओपन जाला. एक मॉल गोवान एक मॅक्स आहा आनी एक कोकेरे कडेन एक न्यू म्हणजे एक व्हडलोसो शोरूम केला मॅक्साचें. वचोंक ना आमी. सांजचें वयतलीं आमी. ओके सो डायरेक्ट तुमकां हांव सांजचें मेळटा. चला आमी मॅक्स आनी हें मॅक्स न्ही ओ कोकेरोच्या ज्या सायडीनूच आहा पळय तो तें आसा ओ कोकेरो जस्ट सायडीन हायवेचेरूच आहा तें. हें पळयात दाखयता तुमकां. सो हें जस्ट न्यूली ओपन जाल्लें आसा पूण आमी हांगा येवंक ना. सो म्हटलें आयज येवया म्हटलें म्हाकाय जाय आसलेलें येवपाक हांगासर. सो आयज म्हटलें येवया पळोवया कशें कितें आहा तें. पार्किंग हांगा मुश्कील न्ही ना. पार्किंग दवरपाक खूब प्रॉब्लम हांगासर जागो ना हांगा ताका लागून. हें बरें व्हडलें आहा न्ही. 3 फ्लोर आसा. कितें म्हणटा तुमकां पळय म्हाजें जालें तुमचें पळय. लिफ्टीन या. हेजे दोळे तांबडे जाला. स्विमींगेक वयता न्ही दोळ्यांक उदक वयता न्ही ते क्लोरीन आसता न्ही उदकान उदीक येता भायर रे. हो परत काडटा ग्लास खबर आहा म्हाका. सो पयलीं आमी फर्स्ट फ्लोर वयता पळोवया वयर कितें आहा तें. आनी सेकंड फ्लोर 2 फ्लोरां. हांगासर न्ही सगळे भुरग्यांचे आसा. म्हाका मिक्स आहा न्ही बॉयज आनी गर्ल्स. वाव शिवनाथ हांगा म्हाका ड्रेस घेवपा येयला दिसता. आतां आपले ड्रेस घेव आपल्याक कपडे घेवचो ना आतां. बरें आहा न्ही. बरो आहा कपडो बरो आहा. आं हय कपडो बरो आहा. कुर्ता बरें आहा न्ही पळयात. हय तुका कपडेच बरे मेळना. आसा बांगडो ताका म्हटलें बरें जेव रे हांगा मोटे जा रे
जायत ना कपडे घेतला आता पळोवया तुका दाखयना डायरेक्ट त्या हिसाबून शूट शूट आता हेजे उरला हेज्यान मेळा बरें आहा चला सो आतां आमी येयला सेकंड फ्लोर सो हांगासर सगळे जेंट्साक टी शर्ट शर्ट पॅन्ट सगळे पळय हांगासर आतां तुजे आतां एक घेवनूच वस्तू आं तुका कितें जाय तें घे हांवें सांगलें तूं घेतलो तूं घेवचोच ना म्हाका खबर आहा चेड्याचें सगळें आपूण चूज केला जे हांव चूज करता पळय घेत ना असले चेडो हेजोच म्हाजो न्ही अशें जालें आतां घाले हांसनाका रितीक पळय हांगासर गळ्यान घालून पेपरे न्हू रे हेय घाल पिशवेन झिरो आमचे मॅटर्नी शूट म्हाका चड टायम लागोंक ना कपडे चूज करपाक आमी ऑलरेडी प्लॅन केले कुंचे कितें जावं जाल्ले म्हाका तिणें धाडलेले फोटोज 2 मिनटान हांवें टक 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 मागीर पण हे जे पळय जावकूच ना लास्टाक एकूच घेतला एकूच घेतला. एकूच घेतला जायत ना घालून पळयता लांब म्हणजे मोठे दिसता म्हणजे लूज कशे मागीर मुडको आनी जायना मागीर जावकूच ना माझे एक काम जालें सो जालें आमचें जालें हेजें न्ही तुजें सगळें जालें हरिचुकाचें बी सगळें जाल्लेलें आसा ओके काय दाखयना तुमकां मागीर दाखयतलें ओके सो आतां घरा वयता आमी म्हटलें व्लॉग हांगाच एंड करया सो व्हिडिओ कसो आसलेलो कमेंट करा लायक करा आनी चॅनल सबस्क्रायब करात ओके तो मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओन टील देन बाय टेक केअर बाय I love you, friends. Please see, comment, and subscribe to my Telangana special. चला बाय Bye. सो आयज न्ही 2 बर्थडे आसा तांकां विश करता सो नांव आसा निकिता मातोडकर विशींग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देवान तुजें हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता सो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे निकिता सो आनीक आसा एना कार्दोजो विशींग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देवान तुजें हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता सो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे एना कार्दोजो या Happy birthday and many blessings to you. May God see some happy birthday. चला बाय Bye.